गोंयांत सनबर्न हाडून गोंयचें नांव पेड्ड्यार करपाचो सरकाराचो हेतू आसा असो सणसणीत आरोप आपाच्या प्रशांत नायकान केला। सनबर्न ही आमच्या गोंयची संस्कृताय न्हय। हालींसराक पळोवपाक गेल्यार कितलेशेच तरणाटे घुळी वखदांच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ले दिश्टी पडटात। दक्षिण गोंयांत सनबर्न हाडलो जाल्यार तरणाट्या पिळगेची वाट लागपाक वेळ लागचो ना। गोंयचें एक बरें नांव आसा आनी ते कशेच पेड्ड्यार करपाक दिवचे नात म्हूण आपाच्या अमित पालेकारान आनी कुंकळकारांनी सनबर्नाक पोट तिडकीन विरोध केला। पळयात। सनबर्न जावप म्हणल्यार सावथ गोवा सामकें एकदम पिड्ड्यार करपाचें हें नियोजन सरकाराचें आहा। सनबर्न म्हणटा सगळ्याक ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस जाला ओन्ली फॉर ड्रग्स आनी हे तरणाट्या भुरग्यांक पिड्ड्यार करपाचें काम हो सनबर्न करता। आनी हो जर किटला पाठाराचेर येयलो जाल्यार दक्षिण गोंयचे जे ग्रामीण भागाचे युवक आसात तांकां एकदम व्यसनाग्रस्त करतलो आनी हो 3 दीस चलता पण आयुश्यभर भुरग्यांची वाट लायतलो। हो किटलो जो पाड्यार आसा थंय आळारे देवाचें जागृत देवस्थान आसा। ह्या जाग्यार तरी सरकारान हे सनबर्न करची न्हू अशी आमची मागणी आसा। The entire fiasco of permission and holding Sunburn in Goa is a matter of corruption and corrupt practices of this government. And getting it to equate it to the culture of Goa is an insult to Goans. Sunburn is not the culture of Goa. Goa's culture is Goa's music, Goa's cuisine, Goa's people and sun and sand and the nature that Goa is blessed with. Certainly not Sunburn EDM festival, which has brought drugs culture, which has brought loud culture, loud music culture in Goa, and which is not absolutely the culture of Goa. And love of the chief minister for Sunburn, it is surprising, or rather, it is not too surprising why this love has come up. We are going to oppose Sunburn tooth and nail. Entire Goans have come together as united Goans to oppose Sunburn. And if the chief minister still proposes to have Sunburn in Goa, I think he'll have to face the consequences of wrath of the people, and probably people will not hesitate this time to come on the streets, because the way this government is acting against, or rather acting anti-people, it is shocking. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील।